Welcome to Garden of Glory. Today we explore 1 John chapter 3 verse 1 to 24, where we're reminded of our identity as God's children and called to live out that identity in love and truth. जुआवांचे पयलें पत्र ओवेस्वर 3 वळी 1 ते 24. देवाच्या भुरग्यांचें जिवीत. देवाची भुरगीं पळयात, बापान आमचो केदो व्हडलो मोग करून दाखयलो. खुद्द बाप आमकां म्हणटा, तुमी म्हजीं भुरगीं, आनी खरेंच आमी ताचीं भुरगीं. ताका वळखूंक ना देखून संवसार आमकांय वळखना. म्हज्या मोगाच्या भुरग्यांनो, आतांचतावन आमी देवाचीं भुरगीं, पूण फुडाराक आमी कितें जातोलें तें अजून पर्यंत उगडापें जालें ना. पूण ज्या दिसा तें उगडापें जातोलें त्या दिसा आमी ताचे सारकीं जातोलें म्हूण आमकां खात्री आसा. कित्याक जसो तो आसा तसोच आमी ताका पळयतले. जसो जेजू निबेल शुद्ध, तशें ताचेर हो भरवासो दवरून आसात तीं सगळीं आपुणूय निश्कळोंक जावंक वावुरतात. जीं कोण पातोक करतात तीं समूर्तीक पाठ करतात. कित्याक पातोक म्हळ्यार समूर्तीक पाठ करप. तर आमचीं पातकां काडून उडोवंक तो आयलो आनी ताका कसलेंच पातोक ना म्हूण तुमी जाणोत. ताचे सवें रिगून रावतात तीं पातोक करिनात, पूण पातोक करतात तीं तांणी ताका पळोवंक ना आनी वळखूंकूय ना. प्रितीच्या भुरग्यांनो, कोणूच तुमकां फसोवंक दिवं नाकात. जसो जेजू देवाक मानवलो तशेंच देवाचे खुशे प्रमाणे जियेतात तीं देवाक मानवतात. जीं कोण पातोक करतात तीं देवचाराची, कारण देवचार अरोंबाक थावन पातकी. देवचाराच्या कर्तुबांचो भस्म करचे खातीरूच देवाचो पूत आयलो. जीं कोण देवा थावन जल्मल्यात तीं पातोक करिनात, कित्याक देवाची जीण तांचे सवें आसा. देवा थावन जल्मल्यात देखून तांच्यान पातोक करूं नजो. देवाचीं भुरगीं आनी देवचाराचीं भुरगीं हाचेरूच वळखूंक येतात. जीं कोण देवाचे खुशे प्रमाणे जियेनात ओ आपल्या भावा भयणीचो मोग करिनात तीं देवाची न्हय. एकामेकाचो मोग करात. एकामेकाचो आमी मोग करचो, होच संदेश तुमी सुरवातेक थावन आयकला. कायना सारकी आमी जावं नये. तो नोश्ट्याचो पूत आसलो देखून आपल्या भावाचो ताणें जीव काडलो. कित्या पासत ताचो जीव काडलो जायत? कित्याक ताची कर्तुबां भासकोळ आसली, पूण ताच्या भावाच्यो करण्यो देवाक मानतात तसल्यो आसल्यो. भावां भयणीनो, संवसार तुमचो द्वेस करता जाल्यार तुमी अजाप जावं नाकात. मरणांतली भायर सरून आमी जिविताक पावल्या म्हूण आमी जाणो, कारण आमच्या भावा भयणीचो आमी मोग करता. मोग करिनात तीं मरणांतूच आसात. आपल्या भावाचो ओ भयणीचो द्वेस करतात तीं मनशां प्राणघातकी. खंयच्याच प्राणघातक्या सवें सासणीक जिवीत केन्नाच उरोना म्हूण तुमी जाणोत. ताणें आमचे पासत आपलो जीव दिलो. हाचे वेल्यान मोग कितें तें आमी वळखूंक पावल्या. तशेंच आमी आमच्या भावा भयणी पासत आमचो जीव दिवंक जाय.
कोणाक संवसाराची गिरेस्तकाय आसूनय गरजेक सांपडलेल्या आपल्या भावाक ओ भयणीक पळोवन तांच्या काळजांत दया माया उपजो ना जाल्यार कशे भाशेन देवाचो मोग तांचे सोबे आसत. सुपुल्ल्या भुरग्यानो, खरो मोग म्हळ्यार उतरांनी आनी जिबेनूच न्हय पूण कोरण्यांनी आमी दाखोवंक जाय. देवा मुखार पूर्ण विस्वास. हे एकेच खुणे वरवीं आमी स्वता प्रमाणे चलता म्हूण आमकां गमून येतोलें आनी आमचीं काळजां ताचे मुखार आमी शांत करतल्यो. देवाक सगळें ठावें अंतोस करून आमकां कसल्योय गुन्यांव दाखयत जाल्यार पर्यंत आमच्या अंतोस्करणा परस देवाचें काळीज ओदीक दयाळ मोवाळ. प्रितीच्या भुरग्यानो, आमचें अंतोस्करण आमचो कसलोच गुन्यांव दाखयना जायत जाल्यार देवा मुखार आमकां पूर्ण विस्वास आसा आनी कितेंय आमी ताचे लागीं मागलें जाल्यार तें आमकां ताचे कडचें मेळटाच, कित्याक ताच्यो आज्ञा आमी पाळटाव आनी ताका मानता तें आमी करताव. ही तर ताची आज्ञा. ताच्या पुता जेजू क्रिस्ताचेर आमी भावार्थ दवरचो आनी ताणें आमकां आज्ञा दिल्या त्या प्रमाणे एकामेकाचो आमी मोग करचो. आनी जीं कोण ताच्यो आज्ञा सांबाळटात तीं देवा सोबें जियेतात आनी देव तांचे सोबें जियेता. ताणें आमकां आपलो आत्मो दिल्यान तो आमचे सोबें जियेता म्हूण आमी वळखूंक पावता. The heart of this chapter is love, specifically love that moves beyond words into action. John contrasts the hatred of Cain with the sacrificial love of Christ. True love is revealed not in what we say, but in what we do. When we love others in tangible ways, our hearts find assurance before God. Let us pray. Father, thank you for calling us your children. Help us live in a way that reflects who we are in Christ. Teach us to turn from sin, love others with action and truth, and trust you even when our hearts feel uncertain. Fill us with your Spirit and help us abide in you daily. Amen. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dev Baran Koro.